हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुमी सगळीं? समजता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण, आनी आमी बी सगळीं आहाय बरीं, फिट अँड फायन. आनी येस, जायत दिसांनी व्लॉगिंग स्टार्ट केलां. मातशें जिवा बरो आसना. ओके, तुमकां हांवें लास्ट व्लॉगान तुमचो येयलो आसतलें आमगे सोत्रोत एंड एवरीथींग. तेज फाटल्यान तोंडी एश मू जावना म्हाका, बट आय डोंट नो, मे बी कितें कासेरी ओ वॉट. आनी तेज फाटल्यान मागीर म्हाका मायग्रेन स्टार्ट जालें. म्हगेली तोकली उसोण बी सारकी सारकी वस म्हूण तेश कोन्न चोड. सो या तोकली उसोळ जाल्या आनी व्लॉगिंग आनी कितें करपा दिसना न्हू. सो तेका लागोन एन्सा मातशें ब्रेक घेयलो हांवें. मातशें बोर जातोलें आनी मागीर लायक व्लॉगिंग स्टार्ट कोतो मू. सो थँक्यू वेरी मच. जायत जाणान कमेंट्स घायले, मेसेजीस घायल्यो ऑन इंस्टाग्राम. ओके, व्लॉग्स येयनाय मू आनी मिस कोताय आमगे व्लॉग्स. सो येस, थँक्यू वेरी मच. आनी आज सोन मुगेले डेली व्लॉग्स येतोले. ओके, सॉरी व्लॉग्स येयनाहलो मुगेले मोदें. ओके, आनी येस, सो आयज हांव एक स्पेशल व्लॉग करपा सोदतालें. जायत जाणां म्हाका मेसेज कोतालीं ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज व्लॉगाचे मेसेज घातालीं लायक अबाउट आवर ट्रीप टू वेलंकनी. ओके, आमगे ट्रीप वेलंकनीची. मागीर अनायरा गेलें, लायक तेगे पोटां दुखोता तो आम कित केलें, कोणा बरें गेल्लीं, तेंय क्वेश्चन येयलो आमकां. आनी क्वेश्चन येयलोली आमी अनायरा गेलो तो एलर्जी टेस्ट हूंय केल्लो, कित केल्लो. सो आयज हांव आतां तुमकां सगलें इन डिटेल सांगतोलें. ओके, लायक कित कित केल्लें आनी कित तें सगलें. ओके, केन्ना न्हू म्हाका टायम आसना लायक तुमकां रिप्लाय करपा, मेसेज करपा पोतून केन्ना चिंतिता हांव रिप्लाय कोतोलें मागीर आनी हांव इसरोतां. सो आयज हांवें चिंतिल्लें हांव फायनली लायक तुमगे सगल्या क्वेश्चनाचे आन्सर कोतो मू. ओके, सो येस, रिगार्डींग आवर ट्रीप टू वेलंकनी आमगेल्यो ट्रेन टिकेट्स काडो आमी फातिमा टूर्स एंड ट्रॅवल्स. तें आहा हिंगा रेल्वे स्टेशन. ओके, रेल्वे स्टेशना कडेन थिंगा ऑपोजीट रस्त्यारू आहा. लायक तुम गुगलाचेर घाल जाल्यार तुमकां लायक कोटोलें एड्रेस. थिंगा आहा ते रेल्वे स्टेशन रोडाचेर. ओके, फातिमा टूर्स एंड ट्रॅवल्स आमी थिंगसोन काडल्यो टिकेट्यो. आनी येस, हॉटेल तुम चोयलां आसतलें आमगे व्लॉग आम रावलेलीं हॉटेल ड्राविदार. आनी तुम चोयलां आसतलें बुकिंग्स बी आमगे रूम फोनाचे आमकां लायक तांकां सांगलोलें आनी तें ओके केल्लें, बट थिंगा वोसोन आमकां रूम्स मेळोनाय. सो येस, पयलें कन्फर्म कोराय. ओके, तेंकां कॉल कोन्न आनी तेज्या जायतीं हॉटेल्स आहाय थिंगा. सो गुगलाची चॅक कोन्न वोसाय. ओके, बट आमकां मातशें प्रॉब्लम जालें थिंगा पावोन. तुम व्लॉग चोयलो ना जाल्यार व्लॉग चोय आमगेले वेलंकनीचे. ओके, आनी हांवें मेन्शन केलोलें तुम जाणा आसतलीं आमगे अलिया बायलें जेवण हाय ना. सो मातशें तेका लागोन म्हाका टेंशन आहलोलें लायक तेगे जेवणाक कितें जातोलें. सो हांवें हे प्रोडक्ट्स वयल्ले. हांव हिंगा सोकोल लिंक घातोलें. ओके, जे हांवें प्रोडक्ट्स वयल्ले अलिया लागोन लायक उदो हांवें कितू गरम केलोलें. इवन ट्रेनीन वयता न्हू हांवें कितें यूज केलोलें लायक गरम उदो. लायक पयलें गरम उदो वयलें मागीर तें एसीचें थंड जाता. आमी एसीन गेलो न्हू. सो हांवें कितें प्रोडक्ट वयलोलो हांव वचो हिंग मेन्शन कोतोलें. प्लस रुमा वोसोन आमी तेगे जेवणाचें लायक हांवें कितू तेगेलें कूक केलोलें तोय बी हांव हिंगा कुकर घातोलें. ओके, तेज लिंक घातोलें. तुमकां जायो जाल्यार तुमी ऑर्डर कोराय. लायक हुंय तुमी ट्रॅवल कोताय न्हू आनी तुमगे भुरगीं भायलें खावपा मातशें प्रॉब्लम कोताय जाल्यार इट्स बेस्ट हे दोन प्रोडक्ट सारके बेस्ट म्हाका जाल्यार बेस्ट लागले. हांवें ते प्रोडक्ट्स हिंग उमान हाडले कित्या अलिया भायलें हाय ना. सो आम हूंय वयताय हॉटलां वयताय रावपा कितें जाल्यार म्हाका आय एम लायक टेंशन फ्री. म्हाका चिंतू नाका कितें खातोलें अलिया. सो येस, तेगे प्रेप घाराको प्रेप कोन्न व्हरपाचें. ओके, जेवण आनी मागीर थिंगा कूक करपाचें. वेरी इजी, टेंशन फ्री. कोणागे भुरगीं हाय जाल्यार धाकटीं. ओके, सो हे प्रोडक्ट्स हांवें चोय लिंक दाखयलो आहा, मेन्शन केलो हाय. तुमकां जाय जाल्यार क्लिक कोराय आनी ऑर्डर कोराय. ओके, सो हें जालें. ही म्हाका क्वेश्चन्स येतालीं
लायक कित केलें तुमी भुरग्यां बरें धाकटें अलिया हांव सदां मेन्शन कोत न्हू लायक अलिया हाय ना बायलें सो हांवें कित केलो तें हांवें तुमकां सांगिलां हांवें कित प्रोडक्ट्स घेयल्ले आनी कित तें ओके आनी जेवण तें तुम जाणें एवरी पेरंट आपणें भुरगें कित खाता लायक ओट्स ब्रेकफास्टा बी लायक भायर वयत जाल्यार ओट्स प्रेप कोन्न तुम व्हरपा जाताय रायस दालिया ओ कितें खिचडी करपा भुरग्यांक ओके सो तें हांवें तें वयलोलें सो अलिया गेलें म्हाका टेंशन फ्री वेजिटेबल्स आनी एवरीथींग सो या ओके सो हो जालो एक आनी येस फ्लायट टिकेट्स ओके आमी येता आसतना फ्लायटीन येयलोलीं फ्लायट टिकेट्सूय बी हांवें सेम तेंकडे केल्ल्यो बूक फातिमा टूर्स एंड ट्रॅवल्स तेंकडे बूक केलोले सो म्हाका लायक केसलो स्ट्रेसू आसना सगळें रेडी मुगेलें ओके आनी जायत जाण विचारतालीं लायक फ्लायटीचें आम कितें सांग मू ओके सो फ्लायट आमी वेलंकनी ओके वेलंकनी टू एअरपोर्टार येवपा तिरुचिरुपली एअरपोर्ट ओके हांव नोका हांव प्रोनावन्सिएशन सारकोच जाल्या बट येस ते एअरपोर्टार येवपा लायक आमी कार बूक केलोली ओके कॅब आनी चार्जीस डिपेंड्स कितू लोक आहा आनी तुमगे लगेजीस कितू हाय आम चोड सांगलोली ओके सो थिंगसोन लायक हार्डली 3 to 4 आय थिंक सो येस मॅक्स 4 hours लागताय आनी कांय कोणा तुका ओके लायक केदोन लायक रोड्स बी बोर आहाय एक स्टॉप एस करूं पड तुमकां वॉशरूम यूज करपा ओ कितें चाव पितो जाल्यार ओके सो आमगे ती आम भायर सरलेली अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock तुम व्लॉग चोयल ना जाल्यार व्लॉग चोये ओके तेदो भायर सरली आनी आमगे फ्लायट आहलोली आफ्टरनून सो कांय कळना आमकां लायक इजी पावोली अशी एअरपोर्टार पावोली थिंगसो मागीर आमगे चेन्नई फ्लायट आहलोली आनी चेन्नई टू मागीर गोवा दाबोली एअरपोर्ट ओके सो बाय 8 o'clock आमी पावोली गोंया इवनिंग आनी लायक स्ट्रेसफूल तितू आसना इजिली पावोली अशी 8 o'clock म्हळ्यार आमी गोंय पावली ओके सो हें क्वेश्चन आहलो तुमगेलें सो हो आन्सर केलो तुमकां हें नेक्स्ट क्वेश्चन ओके जायत जाण अनायरा बोन्ना पळोवलें आम गोंय येयलोलीं आनी अनायरा गेलो लायक तेगे नानीन सांगिल्लें बिफोर लायक आम डॉक्टराकूय दाखोयाय बट घरांतुलेंय बी कितें कोराय लायक तेगेलें आमगे गांवठी वखदां मेन मोठी लायक आमगे गांवठी वखदां सो हांवें तेगेलें गांठ चॅक केलोली ओके आनी लायक हार्डली इन अ वीक तें बोर जालें ओके तेगे गांठ लायक 4 तेगेलीं सेशन आहलोलीं गांठ तेगे वखदां चलतालीं आनी येस सो तेंय बी जायत जाण जातालें हूंय केल्लें आनी कोण ती आंटी आनी कितें सो येस तुमकां तरी तेगे नंबर जायो ओ तेगे एड्रेस जाय जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर कमेंट कोराय ओके मेसेज कोराय सॉरी इंस्टाग्रामाचेर म्हाका मेसेज कोराय हांव तुमकां डिटेल्स दितोलें ओके हांव हेजे आख्खी डिटेल्स गायना बिकॉज हो जा हांव म्हणपाना लायक फ्यू थोडी बेश्टी फोन कोताय आनी मागीर सोतायताय लोकां सो तेका लागून हांव हेजे डिटेल्स हे व्लॉगाचेर घालपाना तुमकां जाये इफ सारकी चड इमर्जन्सी आहा आनी होरें जेन्युइन जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज कोराय हांव तुमकां तेगे सगळे डिटेल्स दितोलें त्या आंटीगेल्यो विथ कॉन्टेक्ट नंबर सगळें ओके आनी येस तिसरें म्हळ्यार तुमी जायत जाण विचारतालीं आमी अनायरा गेलो एलर्जी टेस्ट हूंय केलो आनी कित केल्लो बी सगळें ओके सो अनायरागे एलर्जी टेस्ट हांवें केला स्पेशली कित्याक हिंग न्हू कोनाय ओमान आनी लायक म्हाका मागीर तें हिंग पोतून ओमान येयन हांयको म्हाका बेश्टें सोदां हातोलें लायक तें कित एलर्जी आहा वो तें कित जेवणा प्रॉब्लम हें जायन तेगे पोटां अशें करून दुखोता सो तें म्हाका सोदां हातो मो तेका लागून हांवें तो एलर्जी टेस्ट केलो ओके हांवें म्हगे डॉक्टर कन्सल्ट केलो ओके हांव हूंय गेलोलें ओके तुम ब्लॉग चोयला आसतो तो हांव गेलोलें क्लासीक हॉस्पिटल ओके मारगांव डॉक्टर सुहेल नगशेकर तेका मेळ्ळो हांव तो आमगेलो लायक म्हगे दोगांय भुरगीं तेगले हाती हाय ओके चेदोसो जालोलीं ते एकसोन अंटील टुडे हांव डॉक्टर सुहेलाकू दाखयता क्लासीक हॉस्पिटल ओके थिंगाच आनी हांवें डॉक्टरा हिंग आसतो देखून हांव डॉक्टराक कन्सल्ट कोन्न हांवें सांगलोलें एशेश आहा
आनी सो हांव गेलोलें हांवें डॉक्टराक कन्सल्ट केलें सांगिल्लें यू नो म्हाका हें सोदां नाका तेका लागून म्हाका एलर्जी टेस्ट करूं जाय मू सो डॉक्टरान म्हाका लायक सांगिल्लो हुंच टेस्ट कोरया आम तेका इट डिपेंड्स लायक यू नो तुका केसो टेस्ट करपा जाय एलर्जीचो तुका सगळें चोवपा जाय फूड एलर्जी ओ डस्ट एलर्जीज ओके सगळो तुका करपा जाय जाल्यार तोय कोताय ओके यू कन्सल्ट कोराय तुमी डॉक्टरा मेळाय तेका कन्सल्ट कोराय तुमगे प्रॉब्लम्स सांगाय लायक तुगे भुरग्याक कितें जाता सो ते प्रमाणे तुमकां डॉक्टर यू नो एडवायस दितलो सांगतलो कितें करपाचें आनी हुंयच करपाचो टेस्ट एलर्जी टेस्ट एलर्जन टेस्ट सो तें तुमकां डॉक्टर सांगतलो सो आमगे अनायराक डॉक्टरान सांगिल्लें ते प्रमाणे आमी तो एलर्जी टेस्ट केलो आनी येस तेगे एलर्जी टेस्ट आमकां हार्डली 4-5 डेजान आमकां रोकडो मेळटा गेलो थँक गॉड प्रेज गॉड अनायरा गेलो एलर्जी टेस्ट सगळो बरो येयला ते केसली एलर्जी ना मो ती डस्ट एलर्जी ना मो फूड एलर्जी ना मो मोल्ड एलर्जी ओ केसलीच ओके आमी सगळें केलें तेगेलें आनी सगळो येयलो तेगेलो 0 कांय एलर्जीज नाय तेका देवा आर्गां म्हणपाचीं सायबिणी आर्गां म्हणपाचीं यू नो आनी एक मुगेलो स्ट्रेस आहलोलो टेंशन आहलोलें लायक यू नो ते कितें जेवण ट्रिगर जाता आसतो गाय मू सो येस तो टेस्ट कोन्न म्हाका एक रिलीफ मेळ्ळो लायक सदां यू नो म्हाका हें जातालें हें दिवपाना तेका हांव जेवण करून हें तेका माल पडटलें बट नाव शी इट्स एवरीथींग तेका केसलें सी फूड एलर्जी ना ते कांय एलर्जीज नाय यू नो देव पावल मोटेश कोन्न वेलंकनी सायबीण माय आमकां आनी येस ओन्ली थिंग लायक यू नो तेका हांव स्पायसी फूड मातशें तेका हांव बंद कोत्तोलें इतलेंच एक्चुली दोतोरान म्हाका तेश कोन्न कांय सांगलो ना लायक यू नो बट लायक मुगे हेका लागून हांव तेका स्पायसी फूड दिवपाना रेस्ट शी कॅन ईट एनीथींग ओके सो येस तेगे एलर्जी रिपोर्ट बरो येयलो जायत जाताली म्हाका तेगे कितें जालें एलर्जी रिपोर्ट कितें जालें तेगेलो लायक बरो येयला कितें येयला आनी हांव सॉरी तुमकां रिप्लाय करूं पावलना बट तेगे एलर्जी रिपोर्ट सगळो बरो येयला नॉर्मल आहा तें ओके सो इफ तुमकांय बी एलर्जी लायक तुमकां टेस्ट करपा जाय तुमगे भुरग्यां जाल्यार एक पाट डॉक्टर सुहेल क्लासीक हॉस्पिटल तुमी कन्सल्ट कराय आनी जायत जाणूय बी आहाय हांव नोको बट हांव डॉक्टर सुहेला बरें कोता ओके सो तुमकां जाय यू कॅन कन्सल्ट डॉक्टर सुहेल क्लासीक हॉस्पिटल मारगांव ओके गुगलाचेर चॅक कराय क्लासीक हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल नगशेकर तुमकां मेळटलें कॉन्टॅक्ट नंबर आनी एवरीथींग एक पाट कॉल कराय हॉस्पिटला आनी चॅक कराय ओके सो आय होप की हांवें तुमगेले सगळे क्वेश्चनाक आन्सर केलो इफ तुमकां लायक आनी कितें कळपा जाय ओ हांवें व्लॉगां यू नो सारकें सांगलो ना तुमकां लायक तुमगे कोणी मिस जालां आसतलें जाल्यार म्हाका कमेंट कराय ओके म्हाका कमेंट कराय म्हाका सांगाय की आनी कितें कळपा बी जाय जाल्यार तुमकां आनी हांव श्युअरली नॅक्स्ट व्लॉगां तुमकां सांगतलें ओके सो चल आतां बेबीज आमगेलीं रुमा आहाय बसून हेटाय तेंगे ब्रेकफास्ट बी दिल तेंकां आनी आतां वयता मुगे रांदपाक ओके चोयता आयज कितें फीश काडपाचें कितें करपा तें तुमकां दाखयतलें रांदिल्लें म्हणटरी आनी वेदर हिंगा सारको इतू गरमी जाता सारकी 48-50 डिग्रीजांची इतू गरमी सा सोंसूं जायना म्हूण तेश को ओमान ओके आनी तुमी सांगाय म्हाका कमेंटा गोंय वेदर कितें आहा तो पावस पडटा गरमी जाता कितें जालो आहा ती सांगाय म्हाका कमेंटा ओके आनी येस आजचो व्लॉग मुगेले डेली येतले आनी एक सांगपा आसलो म्हाका तुमकां मुगेल्यो रेसिपीज ओके हांवें तुमकां रेसिपीज कितें केलो जायन व्लॉगां आतां हांव रेसिपी व्लॉग्सूय स्टार्ट कोतो मुगेले सो तुमकां कितें रेसिपी जायी मुगे व्लॉगां ती म्हाका कमेंटा सांगाय हांवें कितें केलो जाय तें तुमकां ओके तुम जाणें हांव इजी वेयान दाखयत मू ओके हांव मुगे रेसिपी सिंपल आनी इजी कोन्न दाखयत तुमकां सो येस म्हाका कमेंट करपाक विसरो नाकाय तुमकां मुगे केसल्यो रेसिपीज जायो त्यो म्हाका कमेंटा सांगाय आनी हांव श्युअरली त्यो रेसिपीज मुगे व्लॉगां दाखयतलें ओके सो चल हांव वयतां कुकींग करपाक आनी हांव मेळटा तुमकां मागीर बाय Later. सो आयज हांवें जेवणाक हांवें केला रायस हिंग केल्या हेचोय कोडी बेश्टी प्लेन केल्या आनी हेचोय केला सुकलो सुंगटां किसमूर आनी हेचोय चणक फीश फ्राय
Much later. हाय फ्रेंड्स. सो हिंगा झाल्या इवनिंग आता मी बाय सताय येस आम्ही वयताय रे आम्ही वयताय मॉल मार्ट मॉल माट हेंक बेजार येता. आता मॉल जाय मॉर्निंग जालें ना आतां इवनिंग जाल्या. ना जाय नाईट येस ओके नाईट जाल्या. ओके आज जालें कितें रे 7 o'clock 7:30 जालीं आतां आनी चोय आमी बाय सताय वचपाक मॉल मार्ट आनी फेवरेट प्लेस आनी वचय आणि म्हाका न्हू ओके एंड गाइस हांव न्हू प्रँक कोताय मामाक प्रँक केलती हांव प्रँक कोताय मामाक आतां मोळे बेबी गेले कित्याक प्रँक करपाक सो आमी वयताय मॉल मार्ट म्हाका वचपा जाय आसलें कित्याक म्हाका मुगे अरेबीक बुक्स घेवपा लायक अल्फाबेट्स बुक थिंग आहाय न्हू अरेबीक आनी हांव बेबी घेताय ट्युशन केशें वयत रे तुगेले बेस्ट वयता बट मातशें हार्ड हार्ड न्हू तें पयलीं हार्ड लागता तुका आनी हांव एक मागीर इजी ते एक पाट कळ्ळें म्हणटी एक सगळ्यात घेताय पेंटिंग आनी बेबी हा तेका चोचो बी हा चो चलिया लेट्स गो चलिया मुड तुमका चल सोय चोय आम बाय सोली आनी एशली कितें सांगता रे आतां आमगे धाकटो ना गोंय धाकटे सिलिंडर आनी हिंगा सिलिंडर चोय व्हडले आनी कितू म्हयन चलत रे आसली आमगे सिलिंडर 3 3 ते 4-5 म्हयन चलत चोय व्हडले सिलिंडर मोठेले सिलिंडर आमगे हिंग चड चलता गोंय आमगे रोकडे कापा जाताय हिंगा मार्केट वयले आनी हिंग सिलिंडर न्हू सारके 4 ते 5 म्हयने मॅक्स 3 म्हयने लायक चड केलो जाल्यार 3 म्हयने ना जाल्यार 4 ते 5 म्हयने वयता आमकां सिलिंडर सो हिंग बरें अशें हांव नको कितें आहा तें सिलिंडर मातशें व्हड आहाय सो गोडी ताका लागून ओके चलया आनी डाडा गेले हॉटलान तू काम केन्ना काबार जायना रे बाबा ऑफ आसूं काम आसूं डाडा इज ऑलवेज बिजी रे आलू सांदे ओके सो चल बाय सदाय सो फ्रेंड्स आतां वयताय चोय आम पावली मॉल मार्ट चलया सो फ्रेंड्स आमगे अरेबिक बुक्स घेयलाय अरेबिक बुक्स घेयले आनायरान सगळ्यो लेटर्स न्हू रे सगळ्यो लेटर्स ते कितें म्हणटा तांकां अरेबिकान अल्फाबेट्स आनी फोल्डर घेयला म्हाका दिसता आनी हिंगा चयताले म्हाका मेळट जालें म्हाका पेन्सील कलर जाय डायग्राम करपाक ओके स्टेशनरी येयले आमी हेचे आसा कॅमेराचे बरे हे पेन्सील वुडाचे ते बरे आसा कलर्स न्हू ते हय कलर्स पेन्सील हातलाचे दी घालया सदां मुजे भाशे जाल मस्त न्हू हाटल्यां काड तें सगलें आनी हाली आ डाडा बरा टॉयज घेवपा गेला कितें घेत मू कोण खबर तेगे टॉयजू काबार जाय रुलां तुका कोडे रुलां जाय न्हू रे तुका हेच व्हडल्यो व्हडली गे हीच गे हय ही चड व्हडली ना हितू व्हडली जाय तुका आनी एक धाकटी घे मग रे हेचो धाकट्यो एक सिंगल आहाय जागे हेचो वयर आहा सिंगल बरी गे कितें म्हणटाय तांकां कॅम्पिंग आयज जाल्या उदो चोय गेला आमी जालें आमगेलें हें एक जाय आसलो म्हाका बाथरुमाक रोप घालपाक सगलो कोण आहे ते सायडी चोय 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 स्विमींग पूल रे तो रे बाटप तें धाकटें बाटप अरे वी करपा न्हू ते फ्रेंड्स चोय आं ते धाकट्यांक गेलें चल उठ सो आतां घेता चोय किचन म्हाका ऑनियन बी दवरपाचें सगलें बरो हा व्हायट कलराचे हय बट तेक चोय बरें 4 आहाय म्हाका 4 कित्याक मेळना 3 बरे आहाय मम्मा ऑनियन 4 मातशें बरें पडटा 4 कितू ऑड स्पेस मगो व्हील्स आहाय तेकाचे व्हील्स नाकाय म्हाका ते मागीर पोटले व्हील्स नाकाय आं फ्रेंड्स हय फ्रेंड्स आनी चोय जालें हिंगा जालें आमगेलें शॉपिंग
आतां वयताय घरा आमगे आलू बेबी आलू कॅश गेले शॉपिंग मॉल मार्ट वर गेले कितकीत गेल ती सांगू बबल गेला आणि अले ओले बबल गेल तू व्हेरी गुड आयज एकूटाय गेला आल्यान व्हेरी गुड आणि एबीसी केदां स्टार्ट करूया आमी शिकपा टेडो डाडाव चलो इथे आता घारू इथे शेल मोटर सायकल घेऊन दिसती पोटे मार्केट नो आमगे मोडगाव मार्केट तर वयताय म्हळ्यार आमी येयले आता सूख ओके मार्केट आमगे मोडगाव मार्केट इतको आसता तेशको हिंगा आतां आमी येयले मार्केटी आनी तुमी चयला आसता सायकल घेवन बी वयता इथे मेन एरियाज दिश्टी पडे ओन्ली हिंगा मार्केट एरियाको दिश्टी पडे सायकल बी घेवन न्हू रे कित्याक आमगे मडगांव मातशी हय सो चल वयताय अनायरा लायट घेवपा जाय ही रिंग लायट फॉर विडियोज काडपा आमकां रिल्स काडपा सो चलया कितें रे कलर करपाचें चल कितको प्लीज फोन आलो तर बट तें चड धाकटें आम दुसरे कडेन घेया फोन कवर तर आहे रे बरे हेंशी फोन का कवर माणसं सूख हे आखे आणि चलया कशी भोंवताय बेश्टी कित चोयत रे बायक सोप आयला आनी तू केसो घे बेस्ट आहे ह्यो बायक चोय काय बरें दिसते बऱ्यो आहाय हय हांक लायसन्स नाक दिसत म्हाका चोय नंबर प्लेट नाय तांकां आतां बेश्ट्यो ही बरी आहाय चली धाकटीशी चोय ही बेस्ट आहा एक्सिडेंट चोय रे काय बरें दिसताय त्यो धाकट्यो अश्यो बऱ्यो आहाय बटन्स कोण म्हाका कितें कितें मारत आनी कितें करीत रिंग लायट सोदून भोंवताय चोय रिंग लायट एक शॉपाचे सोन दुसऱ्या शॉपाचे सो फ्रेंड्स हांव ब्लॉग हिंगासो एंड कोता मेळटा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगाक अंटील देन मोग आसूं आनी विसरो नाकाय आमगे चॅनल कोण सबस्क्रायब केलो ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनी बेल बटनूय बी ऑन करून दवराय ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग मोग आसूं बाय कमेंट शेअर subscribe the Gold Race family.